सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. दाविदाक सावलूशी हाडटूच ताणे सावलूक म्हणले, ह्या फिलिस्तिकाराक लागून कोणेंच आंग काडचें न्हय. तुजो सेवक ह्या फिलिस्तिकाराकडे लढाय करूंक वेतलो. पूण सावलून दाविदाक जबाब दिलो, त्या फिलिस्तिकाराकडे लढाय करूंक तुज्यान जावचें ना. तूं अजून एक भुरगो आनी तो भुरग्यापणांत हांव एक झुजारी. पूण दाविदान म्हणलें, सिंहाच्या आनी वांशेलाच्या चोपक्यांतलो जाणें म्हाका वाटायला, तोच सर्विसपोर ह्या फिलिस्तिकाराच्या हातांतलो म्हाका वाटायतलो. तेन्ना सावलून दाविदाक म्हणलें, वच आनी सर्विसपोर तुजे सवे आसूं. ताणें आपल्या हातांत एक दांडो घेतलो आनी नदीचे देगेले बरे सुळसुळीत 5 फातर घेवन ते आपले गवळ्याचे पोतयेंत घाले आनी आपल्या हातांत गोफीन धरून तो त्या फिलिस्तिकाराकडे लढाय करूंक गेलो. तेच परी फिलिस्तिकार दाविदाशी येयत रावलो. ताचे फुडें एक धाड दौडपी चलतालो. दाविदाक देखतोच फिलिस्तिकारान ताची बेपरवा केली, कित्याक तो एक तरणाटो आसलो, मजूर कुडीचो आनी सोबीत रुपाचो. फिलिस्तिकारान दाविदाक म्हणलें, एक दांडो घेवन म्हजेशी येवंक हांव एक सुणेशें दिसलें तुका कितें? आनी आपल्या देवांक उलो मारून फिलिस्तिकारांक दाविदाचेर शिराप घालो. आनी मागीर दाविदाक म्हणलें, ये म्हजेशी आनी तुजें मांस करून तें हांव वाऱ्यावेले सुकण्यांक आनी मैदानावेले जनावरांक खावंक दितलों. तेन्ना दाविदान त्या फिलिस्तिकाराक म्हणलें, तूं म्हजेशी तलवार, भालो आनी बाण घेवन आयल्याय, पूण हांव तुजेशी दोळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयलां. इस्रायेलाच्या फौजांचो देव तो, ताका तुवें अपमान केलें. आज सर्वेस्पोर तुका म्हज्या हातांत करतलो आनी हांव तुजो जीव काडटलो आनी तुजी गोमटी कातरून आजूच तुज्या मोदें आनी सगळ्या फिलिस्तिकारांची मोदी वाऱ्यावेली सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या जनावरांक दितलो. आनी हे भाशेन इस्रायेलांत एक देव आसा म्हूण सगळे प्रितुमेक गोमून येतले. आनी सर्वेस्पोर तलवारीन ना म्हूण भाल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकटवलेल्या सगळ्या लोकांक गमतले, कित्याक सर्वेस्पोर झुजाचो धोनी आनी तो तुमकां आमच्या हातांत घालतलो. तेन्ना तो फिलिस्तिकार दाविदाचेर लढाय करूंक मातसो फुडें सरलो. तेन्ना दाविदान फिलिस्तिकाराची फौज आसली थंय त्या फिलिस्तिकाराक फुडो केलो. मागीर पोतयेंत हात घालून तो एक फातर काडलो आनी तो आपले गोफनींत घालून मारलो. तो सारको फिलिस्तिकाराच्या तकलेर बसलो आनी ताच्या कपालार रोमलो. फिलिस्तिकार जमनीर आपटलो. हे परी गोफीन आनी फातर घेवन दाविदान फिलिस्तिकाराचेर जैत व्हेलें आनी ताका जमनीर शेवटून मारलो. दाविदाच्या हातांत एक तलवार पर्यान नासली. तेन्ना दावीद धांवून गेलो आनी फिलिस्तिकाराचेर उबो रावलो आनी ताचेच पोतयेंतली तलवार भायर काडून ताणें ताचो जीव काडलो आनी ताची तकलीच कातरून उडयली. आपलो फुडारी मेलोलो पळोवन सगळे फिलिस्तिकार पळून गेले. देवाचें उतर हें. देवाचे बोट उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पोर म्हजें खडप
हांव ताका वाकाणटां. सर्विसपूर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता. म्हजी बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब: सर्विसपूर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग म्हजें कट, म्हजो किल्लो म्हजो तारोक, धाड म्हजो, शेरोण म्हजें राष्ट्रांक तो म्हजें आदीन करता. जबाब: सर्विसपूर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रोचून गायता. 10 तारांचे किन्नोरेचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजाक जोयत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. जबाब: सर्विसपूर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. उद्गार: जेजू स्वर्गा राजाच्या शुभ वर्तमान परगडटालो आनी सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आनीक एक पावट जेजू एका देवस्थानांत भितर सरलो आनी हाताक आर जालोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका तेळून आसले. हाताक आर जाल्ल्या मनशाक ताणें म्हणलें, उठ, सगळ्या मदें उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वांचो येत की काडूं येत. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडून तांचे काळजाचे दारुणाये पासत खोंटी बरीत जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको जालो. तरी फारिजेव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचो ते विशीं हेरोडाच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आड गुडमेल करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, तुजो हात सोड. नियाळाक आदार. समाजांत वायट चलता तें पळोवन जायना जावन एक तरणाटो आपूण एलिसांवां बसूंक तयार जाता. समाजाचे देगेर आसलेल्यांक आदार करूंक लागता हें पळोवन दुसऱ्या पक्षाचे मनीस ताका हो वावर करूंक आडायतात. ताचेर बेश्टेच नाका जाल्ले गुन्यांव घालून ताचे फामिलीक स्वतावून धंद्याचेर आडकोळी हाडून ताका नाका पुरो करतात. तरणाटो आपलो वावर ल्हान दुबळ्या पासत करीत रावता. बऱ्या साद्या हुस्यार मनशाक चड दुस्मान आसतात. कर्नाटकान भरून तांकां वायट करूंक ते सोदतात. हो जायत्यांचो आमचो जिविताचो खासगी अनुभव. वायटेकारांक व पिडेंक सांपडलेल्यांक जेजूच्या काळीज रोखडेंच वळवळटालें. हे फारिजेव बेस बरें जाणा आसले देखून कसलीय निबां पळोवन ते जेजूक आडावंक सोदताले. सोनवाराचो दीस देवाचो दीस म्हणून
ह्या दिसा वावर करून देवाचे सुमूर्ती आड वेता म्हूण जेजूक फासोवंक सोदतात. आमी सगळीं पातकी वायट आनी जेन्ना कोणूय आमचे मदलो बरें करता ते आमचे मनांनी आटोवंक जायना. जायते फावट आमी समजता त्या मनशाक आनी कसलो तरी आपलो आदाव वा आपलेपण आसा देखून तो अशें करता आनी आमी असले बऱ्या मनशांक पयस करता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी बरेपण करतल्यांक सांगात दिवंक समाजांत सुदारप हाडूंक प्रयत्न करुया.